आदार आमकां दिवन दिवन सगून ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागया. पवित्रच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. ह्या मिसाच्या बलिदानाक गिरात हे जावन आसात. अर्गा मिस्तात, जोझफीन कॉर्डा शिरवा, एडवर्ड रोझी कार्बोजा बेलमन, आनी तशेंच अर्गा मिशितात रिचर्ड कास्लिनान कुटा मात्तूर, अरुण एंटनी फर्नांडीस दुबाय, जॉय प्रकाश दुबाय, ऑस्टिन सॅम्युएल नक्रे, कार्मिन फर्नांडीस मुकामार, प्लासिड फर्नांडीस बेलमन, साबियो रोड्रिगस पांगला, समीरा लोबो आत्तूर, फिलोमिना सल्डाना कारकोळ, संदीप संदेश डिसोजा फांबूर आणि आप्पी फांबूर ह्या सर्वांच्या हृदयापासून या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. आणि तशेंच आमच्या सर्व गरजांपासून, आमच्याच वैयक्तीक हृदयापासून, या कपेलाच्या हृदयापासून या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागया.
ಫಾನ್ ನಂಬರ್ 422. संतोषाच्या तळ्यात मधुर नादात गीतव्या सर्गिराया गोड आनंदात लागी सर्या मोगात वैस करून हृदयात धन्या देवा कामच्या अभिनंदन सौम्याचे नाव वसया गावान गाव गजोया महिमा ताची नावाड्या काळजांत वरलिया सौम्याचे नाव वसया गावान गाव गजोया महिमा ताची नावाड्या काळजांत वरलिया. सृष्टीवर विवरणी ओवळू उत्साहात सुकणीताची महिमा गायतात भोव उल्हासात संतारा वाकतात त्या उसवाडात सूर्योदय वंदन करतात बोळू माळ्यात सौम्याचे नाव वसया गावान गाव गजोया महिमा ताची नावाड्या काळजांत वरलिया सौम्याचे नाव वसया गावान गाव गजोया महिमा ताची नावाड्या काळजांत वरलिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो. तुमच्या सोबे असो. आज सांत अंतोनीच्या भक्तिका एका काळजान आणि एका मनान ह्या थळार सांगता मेळ्ळ्या. अर्गां बलिदान भेटोवंक आनी अंतोनीच्या कोपेलाच्या नव्या बांदपाक बुनियादीचो फातर आशिर्वादीत करच्या संभ्रमान भाग घेव. ह्या कार्याक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सांत अंतोनीच्या माजतीन सरस्पर देवान हो जागो विशेष आनी आकर्शीत केलो. फाटल्या 40 आनी 9 वर्सांनी जायती अजापां आनी बरेपण जालां. जायते भक्तीक जात कात लेकीन आसता ह्या थळार येतात. तांच्यो गरजो सांत अंतोनी मारिपात देवाक भेटयतात. जायती अजापां हांगासर घडतात आनी मेळिल्ल्या उपकारांक उपकारी मन दाखयतात. दीस वेता वेता हांगासर येवच्या भक्तिकाचो संख्या वाडून उंच आसा. प्रस्तुत आसलें कोपेल पोरणे आनी ल्हान आसल्यान हें व्हड करची गरज म्हणून समजून तशेंच येवच्या वर्सा ह्या कोपेलाक 50 वर्सां समतात जाल्ल्यान नव्या कोपेलाचें काम हाती घेवंक निर्धार केला. ह्या कोपेलाचो बुनियादी पत्तर आशिर्वादी करूंक आमचे मोगाळ गोळीक बाप
अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयजाक लोबो आमचे समय आसात. तांकां पिरगज याजका सवे मेळोन मानान आनी मोगान स्वागत करता. कीर्तनकाराच्या उतरांनी आमचे सांगचे तर जर सरस्पोर घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ. सरस्पोर देवाचेर भरवोसो दवरून हें काम आमी हातीन घेता. सांत आंतोनीच्या मजतीन कितेंय अडकळी नासता हें काम बेगीच संपोवंक देव आदार दिवन दी म्हूण मागया. तशेंच ह्या कामाक जायती कुमोक उदरमनाच्या दानी तावन वळोन येवन दी आनी हें काम विघ्न अनवारा विणें संपोवंक देव आमकां कुमोक दिवन दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. तर मोगाळ भावां भयणीनो, हे घडीभर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. नितळ काळसान सुमयेच्या जेवणांत वांटेली संवच्याक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर पुद्वेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन.
मातुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यान तो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूच्या मेटांनी चलोंक आमी शिकोवं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत सदांच आमकां मेळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. उठ, पजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय, पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजे सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या पजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिस लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयसतावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या धुवांक हांडयेर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उरतलें आनी रूंद जातलें. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळटली. राष्ट्रांची ग्रेसकाय तुजेशी येतली. खरी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तारून करी. भांगारांनी धूम फाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. देवाचे उतर हे. पनप्यांनी नाका मुनान उडयलो फातोर जालो बांदपाचो मुल्या फातोर. पनप्यांनी नाका मुनान उडयलो फातोर जालो बांदपाचो मुल्या फातोर. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. मनशाचेर विश्वास दवरलेले प्रास देवाचो आसरो सोदलेले कितल्या की बरे. रायांचेर विश्वास दवरलेले प्रास देवाचो आसरो सोदलेले कितल्या की बरे. पनप्यांनी नाका मुनान उडयलो फातोर जालो बांदपाचो मुल्या फातोर. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सोडवोनदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दिता सर्वेस्परा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातोर जालो बांदप्याचो मुल्या फातोर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाता. पनप्यांनी नाका मुनान
देव सर्वेस्पराचे नावी येतातो. सर्वेस्पराच्या निवासात आवन आम्ही तुमकां आशीर्वाद दिता. तू म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सडवंदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दिता सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. बनप्यांनी नाका मोनन उडयलोलो फातर जालो बनप्यासो मुल्या फातर. बनप्यांनी नाका मोनन उडयलोलो फातर जालो बनप्यासो मुल्या फातर. सांपावलान कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. आमी सर्व देवाचे सेवेंत सावरडी. तुमी ताचे शेत ताचेंच बांदाप. देवान म्हाका दिल्ले कुरपेक सरी जावन एक माहेतवंत आनी कारभारी बांदप्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या. आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदाप सडयता. पूण आपूण कशें बांदता त्या विशयांत हर एकलो सत्राय घेवं. कित्याक येदोळूच घाल्ले ते बुन्यादी शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यानी घालूंक नजो. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुमी नेणान. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी. देवाचें उतर हें. देवाचे बडकार. सर्वेस्पर तुमचे वे आसू. तुमच्या वे आसू. सुवाम परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप थोटा माले. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक सावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक सावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात. वय हांव दाखवाल
आनी तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे वेळेन तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावन आसलेल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोन वेतालो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घाल लासतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावाजय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तते मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो आज प्रत्येक थराने आमी हांगासर जमो जाल्याव नव्या कोपालाच्या बुन्यादी पात्राचें आशिर्वाचन करच्याक सांत आंतोनीक समर्पिल्लें हें कोपेल जावन आसा फाटल्या 50 वर्सांत हांव सांत आंतोनीच्या मजतीन वा ससायेन आमी मागिल्लें जोडून घेतलां आमच्या गरजांनी तो आमकां पावला कश्टा आकाताच्या वेळार आमी मागणें केल्यार ताणें आमचें मागणें आयकलां आनी आज ताच्याच मानाक हें कोपेल उबारचो पयलो आरंभ आमी आज करता थोडो वेळ ह्याच विशयांत आमी नियाळ करया आमच्या भारतीय संस्कृतेंत देवालया वा देवस्थानां एक अर्थाभरीत शब्द जावन आसा देवाच्या अस्तित्वाचो जागो वा देवान आसचो जागो आमकां तो पवित्र कित्याक हांगासर आमी येता दिंबेर सरपडोन आमची मागणी आमची तेसावां आमच्यो गरजो सर्गी बापा लागीं आमी उसारून सांगता जशें आमच्या मागण्यास देवाच्या सद्रे मुखार सोडोन वेतात तर सर्वेस्पर देव आमची मागणी आयकता मात्र न्ही बगार आमचेर ताच्या बेसावाचो आनी कुरपेचो शिवरू दराळ मापान तो वता आनी त्या देखून देव मंदीर देवान वस्ती करचो जागो आमकां सुमेस्तांक मोगाचो तशेंच पवित्र तो जावन आसा जर तर पोरण्या सोल्ल्याक आमी गेल्या तर थंयसर देवाळाचो उल्लेख केल्लो आमकां वाचूंक मेळना कित्याक देवाक देवाळाची गरज ना आनी देखून उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता भुमी वैकुठांत आदाम आनी येव सर्वेस्परा देवा लागीं तीं भेटतालीं ताचे लागीं तीं उलयतालीं आनी देखून प्रत्येक एक जागो म्हणून नातुल्लो तशेंच अब्राम
जाकोब इसाक पर्वताचेर देवाचें आराधन करताले, बलिदान भेटयताले, तांची मागणी देवाक ते समर्पण दिताले. तर देवाळ खंय तावन आयिल्लें. दावीद राय व्हडा एका रावळेरांत जिवन आसलो आनी सर्वेस्पर देव एका थंबांत तो वस्ती करतालो. आनी थंयसर ते वचोन देवाचें दर्शन घेताले, देवा लागीं मागताले आनी देवाचें सांगतपण ते बगताले. आनी तें आमी इस्रायल परजेक परवेच्या गुलामपंथान सोडोवन बसयल्ल्या गांवाक आपण व्हरचे त्या वखदा मैसेन तवळतवळ त्या तंबाक वचोन मागणें करचें, देवाचें दर्शन घेवचें आमकां वाचूंक मेळटा. पूण दावीद राय म्हणालो, हांव व्हड एक जैत रावळेरांत आसा, पण सर्वेस्पर देव थंयसर तंबांत आसा, तें सारकें न्हय. म्हज्या देवाक हांव एक व्हड मजबूत देवाळ उबारतलो आनी थंयसर सदांच देवाचें आराधन हांव करतलो म्हज्या परजे संगी. पूण तें भाग ताका लाबोंक ना. बगार तें पावस जालें सोलोमोन रायाक. ताणें कळमीत नातलो वावर करून देवाक एक मजबूत तेंपल उबारलें आनी आपल्या परजे संगी थंयसर मागणी बलिदानां ताणें भेटयलेलें पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. पूण देव सगळ्यांनी आसा. आमची मागणी तो आयकता, ताका आमी आराधन करूं येता. नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्या जाल्यार जेजूस स्वता तवळ देवाळाक गेल्लें दृश्टांतां आमकां वाचूंक मेळटात. जेजू जल्मोन 40-30 जाल्या नंतर मैसेच्या शास्त्रा प्रमाणे जुजे आनी मरी जेजूक तेंपलांत भेटोवंक गेलीं. जेजू 12 वर्सांचो भुरगो आसतना परत जेरुसलेमाच्या तेंपलाक आवय बापाय संगी गेल्लो थंयसर मागणें करच्याक. आनी आमी सनाव जेजू थंयच तेंपलांत रावलो. ताची आवय बापूय फाटीं आयलीं. भुरगो जेजू तांकां सुकल्लो. फाटीं वचून सोदतना तेंपलांत तो मेळिल्लो आनी तांणी तांची खंत बेजाराय उसारतना जेजू कितें म्हणालो, हें म्हज्या बापाचें घर. तो खरेंच वळखलो आनी त्या देखून बापाच्या घरा थंयसर तो रावल्लो. परगट जिनियेंती जेजू तवळ तेंपलाक वेतालो. थंयसर मागणें करच्याक, थंयसर आपल्या बापाक भेटच्याक. आनी सिनेगॉग जावन आसलो जागो मागणें आसो तशेंच पवित्र. आनी माने परत आमी वाचता, जेजू देवाळाक आयिल्ल्या वेळार थंयसर व्यापार वहिवाट चलोवन आसले. जेजूक राग आयलो. चाबूक ताणें हातीं घेतलें. थंयसर व्यापार करतल्यांक ताणें धांवडायलें. तांची मेजां ताणें वमतीं घालीं. म्हज्या बापाचें घर मागण्याचें घर म्हूण ताणें उक्त्यान परगट केलें. ताची पवित्रताय ताणें उखलून धरली. कित्याक तें जावन आसलें मागण्याचें घर. भावां भयणीनो, आमकांय देव मंदीर जावन आसा देवाचें घर, मागण्याचें घर. आमी थंयसर वेता, दिंबयेर सरपडता, मागणी बलिदानां भेटयता आनी तशेंच देवाची कृपा ताची बेसावां आमी जोडून घेता. आयचें वाचप आमी आयकलें. कितें म्हणटा, कोण देवाळ नाश करता देव ताकाच नाश करता.
कित्याक देवाळ सावन आसा अति पवित्र आनी निमाणें सावन पावलो म्हणटा तुमी जावन आसात देवाची मंदिरां म्हणून. खरेंच आमी हर एकलो देवाची मंदिरां जावन आसा तें आमी वळखून घेता. आज हांगासर ह्या मिसाच्या आखरेक नव्या कोपेलाचो बुन्यादी फातर आमी आशिर्वादीत करतले. साबार तेंपा तावन हांगासर एक कोपेल उबारीसय सांगातास आयिल्ल्या भक्तिकांक मागोवंक बरो अवकाश करून दिसय म्हणली आशा आसली. तरी जायतो वावर येदळसो जाला, जाय पुरतो जागो नातलो आनी हे सगळे तयाराय करूंक आमकां फाटलीं साबार वर्सां लागल्यांत आनी आतां देवान आमकां आशिर्वादीत केला. ह्या कोपेलाक एक जागो आमकां ताणेंच फावो केला, कित्याक हांगा आसल्या सुवातेर जाय पुरतो जागो ना. मुखली सुवात मार्गाक वेता येदोळस मार्क केला आनी तशें म्हणटा आसतना आमकां सडीत जाग्याची गरज आसली आनी ते देवानच सांत आंतोनी मरेपात आमकां लाभयल्या. आज ह्या कोपेलाचो बुन्यादी फातर आशिर्वादीत करता आसतना प्रत्येक तरान आमी मागया, कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता हें बांदचें सर्वेस्परा देवान. आमी फकत ताची हातेरां मात्र. सांत आंतोन आमचे पासत खंडीत सावन विनंती करतलो. ताका अजापांचो सांत म्हणून आमी आपयता. गरजे आकांतांत तो जावन आसा आमचो तीर आसरो आनी त्याचेर पातयेनी दवरणो. आज ह्या कोपेलाच्या कामाक आमी सुरवात करता. तुमच्या सर्वांच्या मागण्याची गरज आसा. देखून न्हयच आयच्या ह्या बलिदाना वेळार बगार मुखल्या दिसांनी जे कितें आज कोपेलाची सुरवात आमी करता ती त्याच सांत आंतोनीच्या मजतीन जाता तितल्या बेगीन संपूर्ण पावोवंक तोच अजापाचो सांत आमकां फावो करून दी. आनी हांगासर ताच्या मानाक हें कोपेल उबारता आसतना मुखल्या दिसांनी हांगासर त्याच सर्वेस्पराची महिमा गावंक ताका दिन वासूंक तो सुमी आमकां आदार आनी कृपा दिवन दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबे रावया. बावडत्यांची प्रार्थना. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बापूय, आमकां तो राखता, सांबाळटा आनी चलयता. आमच्या गरजांनी तो पावता. आमी मागच्या पयलेंच तो आमकां दिता. ताचेर बरवसून तर आतां आमची प्रार्थना सर्गी बापाक आमी भेटोवया. सर्गीच्या बापा, पवित्र सभेचो श्रेष्ठ वडील बापा साहेबाचेर, आमच्या गुवळी बापाचेर, सर याजकांचेर आनी धार्मिकांचेर तुजें बेसांव घाल. आमची कुटुंबां बागेवंतपणाच्या वाटेन फुडें वचूंक तांचे तावन जोगते मार्गदर्शन लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां मेळिल्लो सेवेचो अवकाश लोकांच्या बरेपणा खातीर गळसून शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक तांच्या मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या कोपेलाच्या अभिवृद्धी खातीर आमकां सूक्त मार्गदर्शन आनी पाठिंबो दिवच्या आमच्या गुवळी बापाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. देसीसी खातीर निस्वार्थी सेवा दिवच्या तांकां बऱ्या भलायकेंत राख आनी तांच्या मिसावान जैतला भय म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आम्ही हाती घेवंक आसच्या या पूर्ण शेताच्या बांदपाचें काम कितेंच अडकळी नासता बेगीन संपोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सांत अंतोनीच्या कोपेलाच्या कामा खातीर वावुरच्या फिरगज याजकांक, बांदपा समितीच्या सांद्यांक, गोवळीक मंडळीक, आर्थीक मंडळीक आनी फिरगज सभेच्या सर सांद्यांक एका काळजाची एका मनाची जावन हें काम करूंक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कोपेलाचे बांदपाचें काम करच्या इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी वावराड्यांक तूं राखून व्हर. हें काम जबाबदारेन आनी सुक्षमयेन करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, सा अंतोनीच्या सबार भक्तिकांक तुका समर्पण दिता हांव. तांणी आशिल्लें तांकां तूं फावो कर. कोपेलाच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या आनी दितेल्यांक तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर आनी 100 वंट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. कोपेलाक जागो दान दिल्ल्या आनी जागो दिता म्हूण बसयल्ल्या सौर भक्तिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या येवजणांक उदार मनाच्या भक्तिकांतावन गरज पडची सर संपन्मोलां मेळोन वेगीनच हें काम पोंताक पावोवंक तुजें बेसावन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या पवित्र बलिदानान भाग घेवच्या आम्हा सर्वांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या कुडीन पोशीत जाल्ल्या आम्हा सर्वांक एका काळजाची आनी एका मनाची जिवी मंदिरां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालतीं प्रार्थना देन तूं मानून घे. आज आमी आराम करच्या ह्या कोपेलाच्या कामाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. सगळो फुडलो वावर तुका आमी समर्पण दिता. आमचे सवें तूं राव. आमचें येवजन तुंच पोंताक पावय आनी एक दीस ह्या कोपेलांत तुका वर्णवंक, तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 118. स्वीकार कर बापा.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनेकने महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या दबाक सगळे सोड मानगे. बोकन वळ्या बापा, पोरण्या मनशाक नाश करून भाग्यवंत आंतोनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपसून तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. आज पावत्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विनम्र काळजान घालता. जेजूच्या जिवान आमकां बरोवन आमकांय नवी रचना कर म्हण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपाद. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हे दीस संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं पावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सर्व सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुन्हा जीवन पूर्ण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या कामी अद्रेकता, तुझ्या येण्या कामी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजक आनी धर्मीक वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भगेवन जुजे, भगेवन धर्मदुतां, सांतांतां आनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मुतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणी आतां मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुसे सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 181. So good.
ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 202. प्रार्थया. सर पदवीधरा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतल्या संस्कारा पासून आम्ही तुका सगळ्या काळजान दिन वसताव. अंत आमच्या भाग्यवंता परी सगळ्या वस्तू प्रास तुका सदां सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्या काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बळ दी. हें आमी मागताव तुज्या पुता जेसूचें नांवीं. दायकन बसा. मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, व्हरतो दीस देवान आमकां फोव केला. आमच्या कपेलाच्या नव्या बांदपाक बुन्यादी फासोर आशिर्वाद करचे भाग आज आमकां फोव जाला. गोळी बापानी बाप बेगीनच मिस्टर क्रेक हे हो बुन्यादी फातोर आशिर्वाचन करतले. व्हडा संख्यान आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयल्या सुवातेर सर्गी बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याक हांव अर्गां पाठयतां. तांकां दिन वाजता ताची स्तुती करता. बेसांवान शिवर आमचेर आमचो पात्रोन सांत जुजे आनी ह्या कोपेलाचो पात्रोन सांत आंतोनी मारिफात बेसांवान शिवर आमचेर उतरल्या खातीर. तशेंच आज मिसाचे ह्या पवित्र बलिदानाचे प्रधान याजक जावन आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या आनी अर्थाभरीत देव मंदिराच्या म्हत्वा विशयांत आमकां प्रसंग दिल्या आमच्या मोगाळ गोळी बापांक तुमच्या समेसांचे नांवी हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. जायती फुरसो काम आसा जाल्यार आमचे वयर मोग दवरून ते आज हांगासर आयल्यात. बापानो तुमकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या वारडेचे विगार वार भोवमानादीक लेस्ली डिसोजा बाप हांगासर आसात. तुमकांय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे संगी आसात म्हजो भाव मानादी बाप क्लेमेंट, तशेंच बाप वलेरियन, बाप सुनील आनी कापुचीन पाद्र्याप
आनी बाप सदानंद आमचे फिरगजेचे आदी केल्बेट फिरगजेचे तांकां समेस्तांक ह्या सहभटिणेंत भाग घेतिल्ल्या तांकां सर्वांक हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो सहाय्यक याजक म्हाका मोठो आधार सादो खालतो पाद्र्याप फादर अंकीत ताची सेवा बरी सेवा तो दिवनूच आसा आमच्या फिरगजेक आनी ह्या कोपेलाक. बापा अंकीत तुमकां हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या कोवेंताच्या वडिलीक सिस्टर मारिनाक आनी कोवेंताच्या सिस्टरांक निरंतर आमच्या फिरगजेंत आनी कोपेलांत ती सेवा दिवनूच आसात. ही सगळी मांडावळ आल्तार सोबोंची मांडावळ तांणी केल्या. आमच्या धर्म भयणीक हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, आज तुमी इतल्या व्हडा संख्येन हांगासर आयल्यात. हांव चड वेळ काडूंक खुशी वरिना. आमचे हें कोपेल प्रारंभ जाल्लें 49 वर्सां आदी. त्या उपरांत हांगासर समिती आसा केल्ली. प्रारंभाच्या समिती आसचे दोग संध्या आज आसात, सुमार संदे देवाधीन जाल्यात. तांचे पैकी रेमेडिया बाय आमच्या मदें आसा आनी आल्फोन्स आगेरा आमच्या मदें आसात. तांकां हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां बरी भलायकी सांतांतरी सदांच दिवं दी म्हूण सांगून हांव मागतां. तशेंच आमच्या उपाध्यक्षाक, कार्यदर्शीक, विसायोग संयोजकाक नांव काडूं वचना कोणाची, चकडांक गुत्तात न्ही, चकडांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या बिल्डींग कमिटीच्या सांद्यांक, तशेंच आमच्या फायनान्स कमिटीच्या सांद्यांक आनी तशेंच आमच्या गवळीक मंडळाच्या सर सांद्यांक, सर गुरकरांक आनी सकड फिरगज आमच्या फिरगजेच्या सर लोकांक आमी काळजांत तावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो सहकार व्हरतो हांव येवन हांगासर 9-10 म्हयने जावन आयले. ह्या फाटल्या म्हयन्यांनी तुमी व्हरतो सहकार दिला आनी मुखल्या दिसांनी आनी वर्सांनी हें काम करूंक तुमचो भरपूर सहकार सदांच आसतलो म्हण हांव पाती येता. तुमी दिल्ल्या भरपूर सहकाराक हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. सांतांतून अजापांचो सांत आम्हा सर्वांचेर सुमियेत हांव विसणार बेसांवां मागून धाडून दी म्हूण सांगून हांव मागतां. आमचे मदें आसा आमच्या नवे बांदपाचे आर्किटेक्ट दीपक डिसोजा मंगळूर तावन ते आयल्यात. तांकां हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सर आमच्या दानीक हांगासर जायते आमच्या हरएका मंगळारा दिसा आमच्या फिरगजेच्या महात्म्य पयल्या जायत्या फिरगजी तावन पयस तावनय जायते भक्तीक हांगा नव्यानाच्या मिसाक येतात. आजय आयल्यात. सर आमच्या सांत अंतोनीच्या भक्तिकांक आमच्या पाळो आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या सर्व बऱ्या मनाच्या मनशांक सगळ्यांक तुमकां हांव मोगान आमच्या फिरगजे तर्फेन मोगाचो स्वागत मागतां आनी तशेंच काळजांत तावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर आमच्या दानीक गांवांत तशें परगांवांत आसच्या सर दानीक हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या कुटुंबाची म्हजी व्हड भाव भयणी हांगासर आयल्यांत आनी तांकांय हांव काळजांत म्हजेर मोग दवरून आयल्यांत. तांकांय हांव तांच्या तशेंच कुटुंबाचे मोगाचे सांदे हांगासर आसात. उडपी तावन आमचेर मोग दवरून हांगासर आयल्यात. तांकां सगळ्यांक कोणाक सोडिनासतना कारकूळ तावन विविध भागांत तावन शिरवान तावन विविध भागांत तावन आयिल्ल्या सर्वांक तुमकां भक्तिकांक एकाच सुत्रान हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. अजापांचो सांत आंतोन सुमियेतावन विसणार बेसांवां जोडून दिव दी आनी आमकां समेस्तांक सोमयाक महिमा दिवचे बरी आमचें हें काम बेगीनच प्रारंभ करूंक आनी बेगीनच हें पता पावूंक फावो जायशें अजापांनी तो थायशें करूं दी म्हूण सांगून हांव मागतां आनी तुमकां परत काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां गोळी बापांनी संभ्रामीक आशिर्वाद दिल्या उपरांत आमी नव्यान चलोवन व्हरतल्या आनी ताचे उपरांत बुन्यादी पत्राचें आशिर्वचन आमी चलोवन व्हरतल्या. ती मांडवळ जड आमकां तुमकां कळीत केल्या. आमचे प्रतिनिधी जावन आसात. आमचे तांकां तांणी मुखार येवन इल्लेले सिमेंट थंयसर घालूंक आसा. देखून दया करून तुमकां समेस्तांक तुमी तुमचो सहकार आशेता आनी तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दया करून आशिर्वादा खातीर आमी उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो.
हात सोन तकले बगावन रावया. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सरना तसलो आनंद तुमकां पावसावच्याक तुमचे काळजां आपल्या उतरांक तो आयती करूं. जे बरें आनी सारकें तें समजोन आमच्या बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोंक तुमकां पावोसाव. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदा आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार गीत जागी तुका अजापा आपले मरण सुखान बरा देव सदाच्या नावान पोळटा कोडे पिडेस बोरे जाता दर्या सांकळीन तो फरमायता आंध्या पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता गीते सांग्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बोसोन धाडता. सांत अंतुनीकडे मागणे. हे निष्कळपणाच्या धव्या फुला दुर्बळकायेचे उंचदेखी खालत्यापणाच्या निजारशा भगवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा हे आनंद भरीत सांत अंतोनी देवपुताक तुझ्या हातान घेवचो स्वागीक उपकार तुका पावसलो. तुझे कडेन परतून मागता तुझ्या पदवेदार आदारा काल म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष जावन आसा. म्हजेर बिरमो दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेन म्हाका पाव. आमच्या गरजां पासून आतां आमी मागया. प्रत्येक तरान आमी सुरू करचे ह्या कपेलाच्या नवे बांदपाचें काम बेगीनच विघ्नान वराविणें संपोवंक सांत अंतोन सोमया जेतून बेसवा मागून जोडून मागया. तशेंच आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून मागया. सकड अकरा मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पदकांची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका जोडली. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोमयाची साखळी हांवें कर. तुज्या सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका होगळसूंक ताका भोगूंक आनी आनंद दिवंक सरकारासान म्हाका पावय. आमेन. नोवेनाचे मागणे. हे वर्त्या संता सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देवसार आनी सर उतरांची वशाची पिडा पयस सरता म्हण उडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तान भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदीबानांच्यो सांकळी तुटून पडटात. थोंटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपाय त्रासान पयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर पातयेणी तुजेर दवर तुजी कुमोक मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिव. तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवक सांत अंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देकी वरवीं सदां काळ तुका होगळाक दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर.
सोमिया काकुळ तमची कर सोमिया काकुळ तमची कर क्रिस्ता काकुळ तमची कर क्रिस्ता काकुळ तमची कर सोमिया काकुळ तमची कर सोमिया काकुळ तमची कर क्रिस्ता आयकम का क्रिस्ता ऐकम का क्रिस्ता दयेन आयकम का क्रिस्ता देन ऐकम सर्गींच्या देवा बापा काकुळ तमची कर देवा पुता संसाराच्या तारो का काकुळ तमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळ तमची कर संतिसीम त्रिंदादी एकाच देवा काकुळ तमची कर भगवंती मरिये आमापासून विनंती कर तुम्ही समेत संतानो आणि भक्तानो आमापासून विनंती कर सांतांतुनी सांप्रासकाच्या खऱ्या पुता आमापासून विनंती कर सांतांतुनी देव जाणवायच्या मंदिरा आमापासून विनंती कर सांतांतुनी कलत्यापणाच्या आरशा आमापासून विनंती कर सांतांतुनी प्राचिताचे देखी आमापासून विनंती कर सांतांतुनी संपूर्ण कायचे देखी आमापासून विनंती कर सांतांतुनी तुझ्या वर्दीच्या अलंकारा आमापासून विनंती कर सांतांतुनी निरापराधींचे बचावे आमापासून विनंती कर सांतांतुनी दुखेसांचे बुजवणे आमापासून विनंती कर सांतांतुनी देवसरांक वड भियाच्या कारणा आमापासून विनंती कर सांतांतुनी पिडेस्तांच्या वैजा आमापासून विनंती कर सांतांतुनी निष्कळपणाच्या फुला आमापासून विनंती कर सांतांतुनी दुर्बळकायक लब्धाल्या आमापासून विनंती कर सांतांतुनी लेणतवायच्या आणि सुसणीकायचे देखी आमापासून विनंती कर सांतांतुनी सुवार्ता प्रगट करतेल्या आमापासून विनंती कर सांतांतुनी कुरड्यांच्या उजवाडा आमापासून विनंती कर सांतांतुनी भगवंतपणाच्या परजळीक नकेत्रा आमापासून विनंती कर सांतांतुनी मितीचे देखी आमापासून विनंती कर सांतांतुनी बंदीवानांचे बचावे आमापासून विनंती कर सांतांतुनी अजापानी आणि असर्यांनी नावाडल्या आमापासून विनंती कर सांतांतुनी तुका उरुल मारल्यांक पावतेल्या आमापासून विनंती कर जेजू क्रिस्ता काकुळ तमची कर सांतांतुनीच्या पुण्यावरवी काकुळ तमची कर ताच्या सुसणीकाय आणि कलतेपणावरवी ताच्या दुर्बळकाय आणि गरीबपणावरवी काकुळ तमची कर ताच्या कष्ट आणि दंडवण्यावरवी काकुळ तमची कर ताच्या शर्मम आणि शिकवण्यावरवी काकुळ तमची कर ताच्या मोगा आणि भक्तीपणावरवी काकुळ तमची कर ताच्या बिरमोते आणि काकुलतीवरवी काकुळ तमची कर ताच्या आनंद भरीत मरणावरवी काकुळ तमची कर आम्ही पातकी आमकां बोगोस म्हण परातून मागता आयकम सांतांतुनीच्या मागण्यावरवी सर्व वायटांतले आमकां निवार म्हण परातून मागता आयकम आमच्या कष्टान सुसणीकाय आमकां दी म्हण परातून मागता आयकम दया दवन खरें भक्तीपण आमकां दी म्हण परातून मागता आयकम दया दवन मरणाचे घडये आमकां पाव म्हण परातून मागता आयकम देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले बगो समका येसुमिया देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले देन आयकम येसुमिया देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले काकुळ तमचे कर गोळी बाप आमचे खातीर मागतले मागचे प्रार्थया भो काकुळदरा जेजू भाग्यवान धर्मविराक संत आंतोनीक कळनातल्या अजापांनी विचित्र तरान तुवें नावाडलाय पातयेनेन आमी मागता तें सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं मेळटलें म्हूण थीर भरवशान रावंक आमकां कृपा दी जो जियेता आनी राजवट चलयताय देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता ससनाच्या ससनाक सुमियाचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सुमिया देन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं प्रार्थया सर पदभेदरा आनी ससनाच्या देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तो आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विस्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल सर्व बांदपासांतलें तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तान पयस कर तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय हांगासर जमलेल्या सर्वांक तुज्या दैवीक सहावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची सावंदी अशें शांती जोडलें ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्या आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारचें खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां पावो कर
क्रिस्त आमच्या सुमिया मरेपात सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं सर्व पदवेतरा देवा बापासो पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांच तुमचे सोबे आसो आता आशिर्वादाची रीत आमी चलोवन व्हरता सोमेस्तांनी भक्तीपणान अंतू वांटेली जावचे मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकानो पटल्या साबार वर्सां हांव हांगासर सांत आंतोनीच्या मनाक एक कोपेल उबारी जाय म्हूण आमची आशा आशिल्ली आनी आज ती घडी लागीं पावला आसता आज गवळी बाप हे आशिर्वचन करतले हांव उलो दिता आमच्या फिरगस गवळीक म्हणल्यार उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संयोजक आनी मुखार येवच्याक तशेंच स्थापक समितीचे संदे रेमेडिया डिसोजा आनी अल्फोन्सो सगेरा तुमी मुखार येवच्याक आनी ही माज मेळिल्ली घरची जावन आसा श्रीमती आयरीन कस्तेलिनो तुवें मुखार येसय म्हूण हांव विनंती करता तशेंच बांदपा समितीच्या संद्यांनी दायकन मुखार येवचें बाबा भयणीनो आज आमी सुरवात करचो कोपेलाच्या बांदपाचो वावर सर्वेस्पर देवाक समर्पिया किर्तनगार म्हणटा सर्वेस्पर जर घर बांदिना तर वावराड्यांनी वावुरचें व्यर्थ आमच्या ह्या कोपेलाच्या बांदपा वरवीं सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक मिसाच्या बलिदानांत आनी नोवेनांत भाग घेवंक आनी वैयक्तीक मागणी भेटोवंक आदार जातलो आमी प्रारंभ करचें ह्या बांदपाचें काम बेगीनच शेवटा पावोवंक देव आदार दिवं सर्व वावराड्यांक शाबीत राखूं आनी वायटांतले निवारो म्हण मागया बाबा भयणीनो आज आमी आराम करता तो वावर देवाचें राज बांदूं आनी आमच्या भावार्थाचो मुल्या फातोर जावन आसच्या सोमिया जेजू क्रिस्त थंय प्रिती मोगान आमकां एकवटाव म्हण सर्गींच्या बापा लागीं प्रार्थुया तुमची जबाब ससनाच्या ससनाक बापा तुका जावं महिमा म्हणा ससनाच्या ससनाक बापा तुका जावं महिमा बापा तुज्या कामांत आमकां आधारी जावंक तुवें आमकां जाणवाय आनी बळ दिल्ल्या खातीर ससनाच्या ससनाक बापा तुका जावं महिमा तुज्या पुता आमच्या सोमिया वरवीं तुजी पवित्र सभा घट्ट खडपाचेर बांदूंक तुवें खुशी वेल्ल्या खातीर ससनाच्या ससनाक बापा तुका जावं महिमा जीवदातारा पवित्र आत्म्याक आमचेर पाठोवन आमकां तुजीं जिवी मंदिरां केल्ल्या खातीर ससनाच्या ससनाक बापा तुका जावं महिमा तुज्या आशिर्वादान आमी करता आराम करता तो ह्या कोपेलाच्या बांदपाचो वावर तुजे राखणेन भागी शेवटाक पावोवंक आमचो बरवोसो तुवें घट केल्ल्या खातीर ससनाच्या ससनाक बापा तुका जावं महिमा तुज्या पवित्र सभेचे जिवे फातोर आमकां तुवें केल्ल्या खातीर ससनाच्या ससनाक बापा तुका जावं महिमा आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो प्रार्थुया देवा तुवें तुजी पवित्र सभा आपोस्तलांच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय जेजू क्रिस्त सिसो कोनशा फातोर जायसो केलाय
तुज्या नांवान जमलेली परसा भिरांतीन आनी मोगान तुका लोबदोन चलोवन दीत अशें तुज्या महिमेचें मंदीर कशें वाडोवन तुज्या आदारान सर्गी ससन शाराक पावोवन दीत क्रिस्ता आमच्या समिया मरिपात देवा तुज्या पवित्रतायेन आख्खो संवसार भरला की तुजें नांव हर एका सुवातेर गाजता आपल्या दानान आनी वावरान तुका एक कोपेल बांदच्याक ही सुवात तयार करून दिलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वाद दी एका मनान आनी एका काळजान हें काम आराम करता आसतना एक दीस तुज्या देव मंदिरांत दैवीक गुड संभ्रमक ती पावोवन दीत आनी थांबन आसतना सर्गी तुका होगोळसोंक तांकां फावो कर या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवें आतां आमी ह्या बुन्यादी पत्राचो आशिर्वादीत करतले हांव सर्वेस्परा पवित्र बापा हांव कुंवार मरियेतान जल्मल्या तिच्या पुताक पर्वतान हातांनी कातरूंक नातलो प्रवादी आनी हालोवंक जायना तसली बुन्याद म्हूण आपोस्तल वाखणटात ताच्या नांवान आज ह्या बुन्यादी पत्राचेर तुजो आशिर्वाद घाल तो तूं पवित्र कर जाका तुवें सगळ्यांचो आरंभ आनी अंत म्हूण नेमलाय ताका ह्या योजनाचो आरंभ वाडावड आनी शेवट जायचो कर जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. या बुन्यादी पत्रांत आमी दवरच्या ह्या खंड्यांत कोंत आसा बेंतीण आसा सांत आंतोनीची आर्लूक आसा सांत जुजेची आमचे पत्रोनाची आर्लूक आसा कोसे सांत सेबणेची आर्लूक आसा कॉयन आसा आनी हे सर्व ह्या हातू आमी घाल्यात आनी हे बॉक्स बंद करना बाप साहेब गोळी बाप आनी तो आतां ह्या बुन्यादी पत्रांत आसच्या सॉटांत तो दवरतले. जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून ह्यो पवित्र वस्तू ह्या बुन्यादी पत्रांत आमी दवरता. हांगा उबे जातले ह्या कोपेलांत सर्व सणां कुरपा आनी पवित्र संस्काराची सकत भोगोवन दीत तशेंच सर्वेस्पराक वर्णन दीत आनी ताका उलो मारून दीत. ह्या सुवातेर आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताचें नांव तिरसांव जो कोण हांगासर सांत आंतोनीची मजत आनी ससाय मागोवन येता तो तांच्या गरजांनी पावोवन दी
आनी हें तळ अजापांचें तळ जावन तो सांत आंतोन परिवर्तन करून दी. ताचे मरेपात हजारांनी लोक जेजूक सदांच महिमा दिवन दीत ससनाच्या ससनाक. एदळूस गवळी बापांनी सांकेतीक रितीन फातराक सिमेंट घाल्या. तशेंच हांगासर अशा ह्या जाग्यांनी सिमेंट घालची. ताचे उपरांत गोविंदाची धर्म भयण सिस्टर मरिना, ताचे उपरांत स्थापक समितीचे संदे, फिरगस गवळीक म्हणल्यार उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजक हांणी सिमेंट घालून हांगासर संगात दिवचो. ह्या सुवातेच्या फाटल्यान एक घर आसलें, राय डिसिल्वांचें घर, आनी त्या घरा ही इमाज आशिल्ली. आनी लगभग ही इमाज ह्या जाग्याचेर स्थापन करून 40 आनी 9 वर्सां सोंपता. त्या घरची प्रतिनिधी श्रीमती आयरीन कस्तेलिनो हांगासर आसा. आमचे फिरगस गवळी म्हणून उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजक, स्थापक समितीचे संदे रमेशभाई आणि अल्फोन्सो सेगेरा, मनपा समितीच्या संद्यांनी मुखार येवचे. आणि ताचे उपरांत आर्थीक समितीच्या संद्यांनी दायकान मुखार येवचे. आमच्या फिरगेजींत 22 वाडे आसात. वाड्याच्या हर एका गुरकारांनी दायकान मुखार येवचे म्हणून हांव विनंती करता.
आमचे सगळे आमच्या ह्या बिल्डिंगाचा आर्किटेक्ट आसा दीपक दयाकांत दीपकान मुखार वयचें. निमाण्या मागण्या एकदा दयाकन उभी रावया. सुमयान शिकयलें प्रार्थन आतां आमी सांगाता मेळोन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजें कशें सरकार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर पदवेदरा बापा आमकां पवित्र स्नाना वरवीं एक पवित्र मंदीर जायशें केलां देखून तुजी वडवीक गायता आनी जांकां हें कोपेल बांदूंक आपोवणें दिलां तांकां जायतो आदार लाभशें कर म्हूण मागता. आमचेर तुज्या भुरग्यांचेर मोगाळ दिश्ट घाल. ह्या कोपेलाचो वावर आराम करूंक आमी आज हांगासर जमल्या. तुज्या कृपेच्या बळान सर्गींच्या ससन शहराक तूं आमकां हात धरून चलोवन व्हर म्हूण आनी तुज्या महिमेचें जिवें मंदीर जायशें कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समया मरेपात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मोगाळ भावां भयणीनो, नव्या कोपेलाचो हो बुन्यादी पातूर भोव अर्थाभरीत रितीन आशिर्वादीत केलो आनी अशें ह्या कोपेलाची सुरवात आज आमी करता. सांत आंतोनीचे मजत मागोवन हांगासर न्हयस क्रिस्तांव म्हाका जायतीं अक्रिस्तांव भाव भयणी येतात. सांत आंतोनो अजापांचो सांत सगळ्यांक तो आपणातय आकर्शीत करता आनी जेजू सरसेन तो व्हरून पायता. आज येदोळूच आमी हांगाचें स्थापन ह्या सांत आंतोनीच्या इमाजे विशांत समजून घेतलें. हांगासर ताच्या मानाक 50 वर्सां संपताच्या वक्ता हें कोपेल आमी उबारता. येदोळूच सबारांनी हाका कुमोक दिल्या, जावं पुरो जागो दान दिला, पयशांनी कुमोक केल्या. तांचो सोमेस्तांचो आज आमी उगडास करता, आभार मानता आनी प्रत्येक देवाची आशिर्वादां आमी मागता. कोपेल भोव आकर्शीत रितीन विन्यास केला. आमच्या दीपक इंजिनियर हाणें म्हजो आनी पत्र्याबाचो आल्तार भुरगो आसलो तो उर्वांत आनी ताणें हांगासर व्हरत्या
सोबीत तरान जायचे म्हणल्यार त्या आशेन हाचे विन्यास तयार केला. खंडेसावन ताचे सहकार्य कुमोक आमकां सदांच आसतली. ह्या संदर्भेर ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. हांगासर येवच्या भक्तिकांक पुरतो जागो नातलो तुमकां कळीत आसा. देखून ते मतीन दवरनो सकाळांकी हांगासर प्रत्येक सावन नोवेनाच्या दिसांनी येवन मागणी तेसा भेटोवंक आदार जायसे हें कोपेल आमी विन्यास केला. आनी तुमकां कळीत आसा आयच्या दिसांनी बांदपा म्हणजे तितलें सलिसायेचें काम न्हय, कश्टांचें काम. आनी सांगात आस पयशे कितले आसल्यार पावनात. टॅक्सां वाडोवन येतात. GST टॅक्स म्हणून आमी कितें लोकां आतां आयिल्ले थंयसर दिवचें पडटा. कित्याक म्हाका अनुभव जाला. थोडे फावटी म्हाकाच जाता लोकां आतां व्हडा मोगान ताणें दिवचें आनी तांतले 118 रुपया आमी सरकाराक दिवचे. आतांची परिस्थिती ती. तरी हांगासर विगार वार आसात. सगळ्या वारड्याच्या तर्फेन तेय खंडेसावन तांचो सहकार आमकां दितले. संदर्भार तुमच्या सुमेस्तांचे आदार आमी मागता. जे काम आमी आराम करता कितले बेगीन ते पंथाक पायता आमकांच ते फायद्याचें जाता. दीस वेता वेता मोलां वाडोवन येतात. काम पंथा पोवचें कश्टांचें जाता. देखून आमी येदोळसाचो वावर सुरवात केला की तें गरजेचें परमिशनांनी आसात. 3 सांत आंतोनीच्या मजतीन बेगीन जावंक तो सांत आंतोन खंडेसावन सुमया लागीं मागतलो आनी आमचें कितें गरज आसा ती परमिशनां आमकां तो मेळाशें करतलो. बेगीनच तो वावर आमी आराम करून तो पंथाक पावंक आनी जाता तितले बेगीन हांगासर सांत आंतोनी मरेपात त्या सत्रायेक देवाक अर्घां दिवंक तो आमकां पावो करून दी म्हूण आमी मागता आसतना तुमच्या सुमेस्तांचो सहकार फूल वा फुलाची पाकळी दिवन तुमी कुमोक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. परत तुमकां सुमेस्तांक मिसाच्या बलिदानांत वांटेले सावन ह्या अर्था बरेत रितींत वांटेले जाल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी त्याच सांत आंतोनी मरेपात देवाचे विस्नार आशिर्वादा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. सांत आंतोनीच्या मानाक कंतार म्हणया. दयकन एक घडी बसा. आता आमचो उपाध्यक्ष
ग्रेगरी मेनेजस आमी तयार केल्ले आनी गौरी बापान शिफारस केल्ले मनोवी पत्र तुमच्या मुखार वाचून सांगतलो. ताचे उपरांत काफी फळार आसा केल्या वेवस्थीत वेग्गी आमी सर्व करता. तुमी काफी फळार स्वीकार करीचे म्हण सांगून तुमच्या लागीं विनंती. सांजुजेची पिरगत बेळमाण सांतादोरचे पुनशेत पकाला विनंती. पडबिद्रे करकोळ राज रस्त्यार बेळमाण उतरोन मुखार वेताना रस्त्याच्या दावे कुशीन जैतीं कडपां आमकां पळोवंक मेळटात. जांचे उजवे कुशीक एक ल्हानशें कोपेल जळकता. तें जावन आसा पकाला सांत अंतोनीचें कोपेल. एक काळार ल्हान कोपेल जावन सुरवातून क्रमेण नवीकरण जोडून प्रस्तुत बंगरोत्सवाच्या हुंबरारासचें हें कोपेल बवरीच्या सांत अंतोनीच्या भक्तिकांची मोगाची सुवात. आदल्या काळार मोगरां मसलीं घेवन पांय वटेन घरांनी वचोन विकची रिवाज आसली. मसली विकून फाटीं वेताना त्या परिसरांतली रांदवय तांदूळ भात आनी हेर वरवीं घेवन फाटीं आपल्या गांवाक वेतालीं. पकाला परिसरांत तांणी राय डी सिल्वाच्या पुर्वजागेर रावची रिवाज आसली. एक दीस सकाळीं उठोन फाटीं भायर सरतना तांकां आपली बटी उखलूंक जालें ना. त्या बटयेंत बरयल्ल्या वस्तूंचें वजन चड आसा म्हूण समजोन तांतलो एक रुका कुडको कांड सकयल दवरलो. परत उखलूंक प्रयत्न करतना ती बटी वयर गेली. त्या घरच्या येजमान्यान तो कुडको परिशीलन करतना ती सांत अंतोनीची इमाज म्हणून कळोवन आयलें. त्या कुटुंबाच्यांनी ती इमाज आपल्याच घरांत मानाच्या जाग्यार दवरली. क्रमेण ती इमाज आपल्या सक्तेन लोकां मोगाळ जाली. जायतो लोक जाती कथेचो भेद नासतना आपल्या कश्टांच्या संदर्भार ह्या संताक आंगयतलो आनी उपकार जोडून घेतलो. आपल्या जानवरांक भुरग्यां बाळांक पिडा येतना त्या संता मारिपात मेळिल्लो उपकार जाल्ल्यान लोक वाती पेटोवन तेल घेवन आनी हेर वस्तू दिवन आपले उपकारी म्हूण दाखयतलो. वर्सां पाशार जातना इमार दवरलें घर पोरणे जावन आयलें. त्या घरचो वडील पियार डी सिल्वा लागीं परिसरांतल्या मलगाड्यांनी इमाज सार्वजनीक रितीन प्रतिश्ठापन करूंक परवानगी विचारली. हें कुटुंब संतोशान ओपलें जाल्ल्यान इमाज सार्वजनीक जाग्यार बाप लुईस रुद्रीक हांणी तिच्या आशिर्वादान करून त्या कोपेलान दवरली. आज हें पुनशेत एक लोकांमोगाळ मागण्या सुवात आनी यात्रीक केंद्र जावंक पावलां. सांत अंतोनीचे ससाय सोदून जायतीं जाण हांगासर येतात आनी ताची मजत जोडून फाटीं वेतात. फाटल्या 9.5 वर्सांनी हांगासर जायतीं आसार्यां घडल्यात. नोवेनाच्या दिसांनी जायत्यो लोक हांगासर जमता आनी सांत अंतोनीचे मारिपात देवाचो आशिर्वाद मागून घेता. हांगासर येवच्या भक्तिकाचो संको दीस वेता सोडून उंच आसा. आतांच तें पोरणे कोपेलाचें बांदप कांयच पावना जालां आनी ह्या धर्मीक कार्याक आनी नोवेनाक लोकांक कोपेला भायर रावचें पडलां. पिरगजगारांनी तशें सांत अंतोनीच्या भक्तिकांची इच्छा जावन आसा एक नवें कोपेल बांदून सांत अंतोनीचें भक्तीपण वाडोवंक भावार्थ्यांक आदार दिवचो ह्या विशेष हांगासर कोपेल आराम जावन 50 वर्सां जावन संदर्भार एक नवें कोपेल बांदूंक पिरगज सभेन निर्धार घेतला. हाचो लागबाग खर्च 6.5 करोड जावन आसा. बेळमाण पिरगजगारांक आनी सांत अंतोनीच्या भक्तिकांक हे येवजण कार्यागत करूंक एक भांगराळो अवकाश. अशें आसता सांत अंतोनीच्या भक्तिका लागीं कळती विनंती. सांत अंतोनीच्या मानाक एक सोबीत कोपेल बांदूंक तुमचो आदार दिया. सांत अंतोनीच्या मारिपात देवाची आशिर्वादां जोडून घेवया. तुमी हे परी मजत दिवेत. स्थापक 50 लाख आनी सडीत, पात्रोन 20 लाख आनी सडीत, बेनिफॅक्टर 10 लाख आनी सडीत, इतेशी क्लास 1 5 लाख आनी सडीत, इतेशी क्लास 2 1 लाख आनी सडीत, दानी 1 लाखा सकयल. तुमच्या आदार मनाचें दान व्हड वा ल्हान जावन आमी दिनवाशी काळजान स्विकार करतले आनी वळखून घेतले. तुमची उदारकाणीक चेक वा DD रुपार ह्या विळासाक ह्या एकावंटाक वर्ग करी येता. मनादीक बाब फ्रेड मास्कारेंजास विगार, मनेस्त ग्रेगरी मेनेजास उपाध्यक्ष पिरगज गवळीक मंडळी,
मानेजिक जेनेट डी मेडलो कार्यदर्शी, मानेजिक डोमिनिक आंद्रादे संयोजक वीस आयोग, सांतोंचे पुणशेत पकला मंजर पलके, शिपरास बेल्मांडच्या पकलांतले सांत अंतोनीचे कोपेल वेगान वाडून आसचे एक यात्रीक केंद्र, विविध धर्माच्या भक्तिकांक हे एक मोगाचें जालां. ही मानावी हांव मनपूर्वकी शिपरास करता आनी दानीचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. अधिक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयजाक लोबो, उडपी देजीचो गोळीक बाब. देव बरें करूं. मुगाळ पुत्रा सोबे अंकवार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. सांत अंतोन, सांत जुझे, भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. सांत जुझेक समर्पिल्ल्या बेळमण फिरगजेंत मंजर पलकेंतल्या पकला म्हणल्या सोबीत सुंदर 5व्या फालक्यांत भक्तिकांक आपले थंय ओडोवन आसा सांत आंतोनीचें कोपेल पकला. विशिष्ट अजापी गणिताद्वारी भक्तिकांच्या काळजा मनांत देवास्पणाचें बी ओंपून पारंपारीक वाडावळीद्वारी जात मत भेद नासता भक्तिकां खातीर सोम्या लागीं निरंतर विनवणी करून आसा ह्या पुनशताचो पात्रोन अजापांचो सांत अचर्यांगार सांत आंतोन. ह्या पवित्र थळार भेट दिवच्या हजारो लोकांची मागणी देवा हुजीर विनवणी करून तांच्या जिवितांत शांती समाधानाक कारण जाता. लोकां मोगाळ पकलाचो सांत आंतोन. अजापांच्या सांत आंतोनी व्हरतो तूं आत्मीक देण्यानी मागतावा आमी कालतेपणी ती आमकां दैवीक समजणी. मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकानो, तुमकां समेस्तांक म्हजे मोगाचे प्रणाम. सुमार 40 आनी 9 वर्सां आदीं रोयलेलें बी आज व्हड रूग जावन वाडलां. हें कोपेल भक्तिकांनीच बांदलेलें. सांत आंतोनीच्या इमाजे मरिफात आराम जाल्लें भक्तीपण आज जायत्या क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती पावंडांक आत्मीक बरेपण जोड दिवचें पवित्र थळ जालां. जो कोण सांत आंतोनीच्या विनवणेन देवा लागीं मागता ताका निराशा भोगलिसना वा खाली हातांत फाटीं गेल्लो ना. हाका साक्ष हांगासर जळच्यो वाती आनी केसदांस सुकनांतलें तेलाचें आयदान. मोगाच्यानो, दीस वेता वेता हांगासर येवच्या भक्तिकांचो संको सोडूनच आसा. आतां आसचें पोरनें कोपेलाचें बांदाप कांयच पावना जालां. धार्मीक कार्यांक आनी नोवेनांक लोकांक इगर्जे भायर रावचें पडलां. फिरगस घरांची आनी सांत आंतोनीच्या भक्तिकांची इच्छा जावन आसा कोपेलाच्या भांगरळ्या उत्सवाच्या उडासाक एक नवें कोपेल बांदचें येवजण हातीं घेतय म्हूण. येता त्या फेब्रुवारी 21 तारीखेर उडुपीचे गुवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो ह्या पुनशेताच्या बांदपाच्या बुन्यादी फातराचें आशिर्वचन करतले. ह्या कार्याक तुमकां समेस्तांक वत्तायेचें आपोवणें दिता. ह्या कामाक तुमची उदार मनाची काणीक आनी दान आमी उपकारी मनान स्विकार करता आनी वळखून घेता. ह्या पुनशेताक भेट दिया आनी सांत आंतोनीच्या विनवणे मरिफात देवाची आशिर्वादां जोडून घेया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. अजापांच्या सांत आंतोनी व्हरतो तूं आत्मीक देण्यानी